प्रोकास्नेच्या पुस्तकावेलें वाचप. हांवें जुवांवान आनीक एक व्हड आनी आत्वीच खुणा पळयली. 7 देवदूत 7 खास्ती घेवन आसले. ह्यो निमाण्यो खास्ती, कित्याक तांचे वरवीं देवाच्या रागाची शिरोंठ सोंपातली. तेन्ना कोंचेचो आनी उज्याचो एक दर्या कसो हांवें पळयलो, आनी मोनजातीचेर आनी तिचे मुर्तीचेर आनी तिच्या नांवा बदलेक दिल्ल्या आंकड्याचेर जैत वेल्लें तांकां कोंचेच्या दर्या सरशीं उबीं आसलोलीं हांवें पळयलीं. देवान दिल्ल्यो किन्नऱ्यो घेवन तीं देवाच्या चाकरा मोइजेसाचे आनी मेंढऱ्याचें गीत गायतालीं. सर्वेस्परा, सर पदवेदारा देवा, कितलीं व्हडलीं आनी विचित्र तुजीं कर्तुत्वां. राष्ट्रांच्या राया कितल्यो प्रमाणीक आनी सत्यवंत सगळ्यो तुज्यो वाटो. सर्वेस्परा, तुका कोण भियेना जायत? तुजी तुस्त करिनासतना कोण रावत? कारण तूं एकलोच पवित्र आनी तुजीं प्रमाणीक कर्तुत्वां सगळ्यांक ठावीं. देखून सगळीं राष्ट्रां येतलीं आनी तुका नमस्कार करतलीं. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्परा, सर पदवेदारा देवा, तुजीं कर्तुत्वां कितलीं अजापाचीं. सर्वेस्पराक रोचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केलीं ओचोरयां उजव्या हाताच्या बोळान आनी पवित्र बावड्यान. जैत व्हरून सोडवण दिली. जबाब. सर्वेस्परा, सर पदवेदारा देवा, तुजीं कर्तुत्वां कितलीं अजापाचीं. इस्रायलचे कुळयेंताय आपलो थीर विस्वाशी मोग मोनांत धरून सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोळ्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जबाब. सर्वेस्परा, सर पदवेदारा देवा, तुजीं कर्तुत्वां कितलीं अजापांचीं. दर्या तर उपोट भरला. दर्याची गाज आयकून दी. प्रितूम ओस्ता जिवांनी तांचोय आवाज आयकून दी. नदींच्यो ताळयो पेटूं पर्वत आरडूं संतोशान. जबाब. सर्वेस्परा, सर पदवेदारा देवा, तुजीं कर्तुत्वां कितलीं अजापांचीं. सर्वेस्पर पळय आयलो. आख्खे पृथ्वीची तो मनसुबी करूंक आयला. मनशांची नीत करतलो आनी समेस्त पोरसांची न्यायान जातली जोडटी. जबाब. सर्वेस्परा, सर पदवेदारा देवा, तुजीं कर्तुत्वां कितलीं अजापांचीं. उद्गार. सोमी म्हणटा, मरो पर्यान विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. भाग्यवंत पावलून फिलिपकारांक बरयलोले चिठी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त देवाच्या सोयंबाचो
तरी ताणें ही देवाची गोत आशेन सांबाळूंक ना, पूण गुलामाचो आकार घेवन आनी मनशा सारको जावन ताणें आपणाकूच खाली केलो. मनशा भाशेन जिवन देंवून तो खालतो जालो. मोरो पर्यान आनी खुरसार मोरो पर्यान खालतो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. ह्या पासत स्वर्गार, संवसारांत आनी पाताळांत आसलोल्या सगळ्यांनी जेजूच्या नांवाक दिंबी मोडची आनी देवा बापाक मोहिमा दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त इस्वर म्हूण सगळे रुसणेन परगोडचें. देवाचें उतर हें. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पूण हें सगळें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतले. तुमकां देवस्थानाचे आदीन करून बंदकोणींत घालून राजा आनी राजपालांच्या फुड्यांत ओडून व्हरून तुमकां दुमाळो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयेक जातलो. म्हणटोच कसलो प्रतिपाळ करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण घोट मनान धरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जाणवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगळ्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय, भाव भयण, सोयरीं दायरीं, इश्ट मीत तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्यांक कांय जाणांक जिवेशी मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसांचो लेगून नास जावचो ना. तुमचे थिराये उद्देशीं तुमी तुमचें जिवीत सांबाळतल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.